आज पोलिंग कशें जाला? कितें कंप्लेन बी आयिल्ली आसा? पोलिंग इज गोइंग ऑन स्मुथली. फातोर्डा फॉरवर्डाचे जे समर्थक आसात, वोटर आसात, ज्यांच्यानी विकास पळयला विजय सरदेसाईन जो केला, हो विकासा खातीर मत मारपाक भायर सरिल्ले आसा. अँड इट इज गोइंग ऑन स्मुथली अँड आय एम शुअर दॅट फातोर्डा फॉरवर्डाचो ब्लू वेव्ह जो आसा तो फातोर्डा फॉरवर्ड स्वीप करतलो. नाव कमिंग टू द कंप्लेंट्स. काही प्रिसायडिंग ऑफिसर बीजेपीचे एजंट कसे वागपाक लागिल्ले आसा. फॉर एक्झाम्पल वॉर्ड नंबर 51 पार्ट नंबर 2 चो बूथ जे स्कुलान आसा पीडब्ल्यूडी, थंय presiding officer asked our polling agent to remove the blue t-shirt, just plain blue t-shirt. She said remove it only because it is because of a party color. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे एजंट्स कसे प्रिसायडिंग ऑफिसर वागपाक लागिल्ले आसात. सो वी हॅव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट प्रोटेस्ट विथ द सिनियर ऑफिशियल्स, आफ्टर विच our polling agent was allowed to sit with the blue t-shirts. Same way in ward number 9 booth number 1, ward number 9 booth number, the presiding officer is acting like an agent of the Bharatiya Janata Party. I have given oral complaint with the officials of the election commission with regard to this person. Also, we are getting complaints about PSI Amin from Fadoda police station. Few of our constables have told us that he is pressurizing them to act against our candidates, act against our supporters. So I call upon the DGP, SP South. Better you warn this person, warn this officer of yours, the PSI, or else we will also have to do what we have to do. कित्याक आमी ओगी फातोर्डा फॉरवर्ड आनी विजय सरदेसाय ओगी बसचो ना. आमी दुसऱ्या भशेन न्ही, ओगीच जर आमचे वाटेक आयले, विनाकारण आमचे वाटेक आयले जाल्यार ताणें चिंतून दवरूंक जाय की हें सरकार सदां उरचें ना. 7 म्हयने हें सरकार उरलें, मागीर खंय वनवास भोगचो पडटलो हें चिंतून गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी एक्शन घेवचें. आनी स्पेशली फ्यू ऑफ द प्रिसायडिंग ऑफिसर. रेस्ट पोलिंग इज गोइंग ऑन स्मुथली. वी आर मॉनिटरिंग. आमचे ओन स्क्वॉड्स भोंवतात to check the voting and also to avoid any problems.